इश्तानो आयच्या मणकामुते कार्यावळीन केरीतपणी तुमकां माई मोगाचो आनी उर्बोरीत येवकार दिता आसतनाच जायते फावटी आमी ह्या कार्यावळींतल्यान पालकाचेर नेस्तात जावं पालका फाटल्यान वावर करपी कलाकारांकूच हाडले. थोडो भोव आमी जे आमचे मदले सोंपून गेल्यात तांचो उगडास केलो. आयज केरीतपणी एक कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार साल्वादोर फेर्नांडीस गांवांत सावड्डेचो जाका सालू म्हूण वळखताले ताणें पालकाचो जायतो वावर केला आनी अकस्मात तो आमचे मदलो ह्या संवसाराक अंतरलो. तरी आसतना ताचो उगडास उमोर उरच्या पासत रवीन भवन कुरचोरे हांणी एक केरीत कार्यावळ हांगासर घडोवन हाडल्या. हो उगडास ह्या कार्यावळींतल्यान कशे पद्दतीन साल्वादोरान आपली पावलां मारलीं आनीक तियात्र पालकाचेर तो कसो परजळ्ळो थोडे भोव आमी आमचे मदें ह्याच गांवचो हॉर्तेन्सियो पेरेरा आसा ताचे लागीं भासाभास करुया आनी थोडे भोव जाणून घेवया. चला तर हॉर्तेन्स बाब आयच्या कार्यावळींत मागीर मोगाचो येवकार. आमी थोडे भोव जाणां जावंक सोदताले आमचो मदलो आमचो भाव साल्वादोर फेर्नांडीस हो संवसाराक अंतरला आनी आयज केरीतपणी ताचो उगडास कोत्तात म्हणटच ताचेर थोडे भोव तूं ताचे बरोबर न्हेसतालो म्हणटच तुका उगडास आसतलो. साल्वादोर जावन आसलो म्हजो एक बऱ्यांतलो बरो इश्ट. भुरगेपणांतल्यान आमी सांगातान वाडल्यात. आमी भुरगेपणांतल्यान इगोर्जांनी आमी कोयराक आसताले. आमी सदांच फिरमे सेगून घालून आमी इगोर्जेन ओरासावा म्हणटाले. तेन्ना आमकां मोग आसलेलो कोंकणी पालकाचो. आमी जेन्ना वाडत रावले तेन्ना आमी चिंतलें एक तियात्रांनी भितर सरोंक. जेस फेर्नांडीस हो एक केपें गांवचो बरो बुरयणार बरो डायरेक्टर ताचे तियात्रांनी आमी पयलेच बरोबर आयले. ताच्या आदीं हांव जायतीं वर्सां आदीं म्हज्या गांवांत हांव तियात्र करतालो तेन्ना तो म्हाका मेळोंक ना. पूण जेन्ना हांव ह्या गांवांत आयलो तेन्ना आमची इश्टागत वाडली आनी आमी जेसाच्या तियात्रांत न्हेसताले. उपरांत रुजारियो डायस उपरांत आमी जायते तियात्रांनी न्हेसले बरोबर जशे परी जांसितवाज एम्बोयर रेमी कुलास आनी बऱ्यांतलो बरो एक एक्टर बऱ्यांतलो बरो कांतोरीस म्हजे साबार कॅसेटीन तो आसा आवयचे मोग सवस्कायची लारां रोचनार खबरांक लागून. उपरांत तो रोजफन्स न्हय जेकाबाब प्रिन्स जेकाबाक जायतीं वर्सां परजळ्ळो बऱ्यांतलो बरो रोल करून बरी कांतारा म्हणून ताणें नांव जोडलें. उपरांत पोटाक लागून तो बाबडो गाल्फाच्या गांवांत आयलो गेलो आनी उपरांत परत येतूच एक ताचेर दुयेंस येवन तो ह्या संवसाराक अंतरलो. पूण आयज 16 वर्सां उपरांत ह्या गांवांत ताचो आमी उगडास करतात आनी हांव मागता दोनया देवान ताका सासणाचें सूख फावो करूं. कारण एक बरो मनीस वेरी गूड ह्युमन बींग. हांव सदांच म्हणटालो साल्वादोर तूं एक बऱ्यांतलो बरो कलाकार बरो कांतोरिस्ट पूण एक बऱ्यांतलो बरो मनुश्यापण तुज्या काळजान रिगलां आनी हेंच मनशापण तुज्या काळजान रिगोवन दवर. घरां आसली ती चेंज जायन व्हडली फ्लॅट जाली. शेतां आसली थिंगा व्हडली बिल्डींग येयली चेंज सगळें चेंज जालें तें बरें. निमा कडेन नोटांय चेंज जाली. चेंज जायत ना ती नोट चेंज जाली बरी हायपाड पडो ही जनावरांय चेंज जाली. म्हज्या तेंपार म्हाका उड आसा गायो रात जाल म्हणटरी गोरवांक गोट्यान न्हिदताल्यो. आतां गायो गोरवांक गोट्यान न्हिदनाय हें सोमती रस्त्यार न्हिदताय. तांकां प्रमोशन मेळ्ळां. आतां म्हाका खबर ना तें गेलें केसो प्रमोशन म्हण आनी रस्त्यार हे भाशेन न्हिदताय न्हू. मुखार कोणूय वयता कोणूय कार घेवन समज ऑर्केस्ट्रा आसान काजर आसान लग्न आसान कार घेवन घरा वयता ताका आनी चान्स ना मुखार वचपाक. सपोज आख्खी लायन घेवन बसताय आनी समज पोंक पोंक सकयल ना उठना कितें करता मुगे गायगिरी जाली तेंगेली. आतां मायनींग बंद जालो तें तांकां बऱ्या पडटा सो शेण ओडून वयताय. पूण हांव आतां चिंतीत आमी काजार जातो केदो ना एक नो चोकरी नो नोकरी म्हणटरी हांवें चिंतलें मरे काजार जायन हे वर्सा कितें करून फायनल जावपा जायच. हांवें चिंतलें हे वर्सा हांव काजार जातलोच. हांव बी तें चिंततालो हांव बी ह्या वर्सा काजार जातलोच. चेडूं मेळ्ळें न्हू जाल्यार एक विंडो आगो तरी काजार जातलो. तूं जोल्लाको काजार जावपा येयला. अरे विंडो रे बायले गो बेल म्हणटरी बायल मागीर विंडो जात न्हू. पाड पडो विडो म्हणून सोदता. हांव काजार जाता कित्याक काजार जाता. पाड पडो कितू वर्स मरे हांव मरे ते हेजे हाडटात न्हू ते फेसबुका हाडले. अरे आतां फेसबूक म्हणलो कोण रे. एकान कितें सांगतो फेसबूक म्हळ्यार मरे तुगे फेस चोयताय आनी चेडवां तुका बूक करतली. कसाले चेडूं म्हाका बूक अरे म्हाका बूक करतली.
प्रेस्ली खरेंच तुजी कॉमेडी आमी पळयताले कॉमेडी पळयता आसतना खूब बरें दिसतालें कारण खंयच्याय कलाकारा बरोबर एडजस्ट जावप हें गरजेचें हॉर्तेन्स तुज्या बरोबर एक सिनियर मनीस जाका जायतो अनुभव आसा ताचे बरोबर तूं कॉमेडी करता आसतना ताका तूं मेळोन मिसळून मुखार गेलो तर एक कॉमेडीचे गूण तुका कशे आयले म्हाका गूण म्हटल्यार ऑर्तेस सांगतालो म्हळ्यार अशें करून कितकोन करप तेश कोन्न मागीर तेजेरूच हांव केलो हय आनीक तूं केन्ना आनीक खंयच्या तियात्रांनी जावं खंय न्हेसला तें सांगशी हांव पयलो हेळांनी नाचतालो हेळांनी म्हळ्यार एका मनशान सेल्वी म्हणटा तेणी म्हाका एका तियात्रान घालो आनी तो तियात्र म्हापशेचो म्हाका डिस्टन्स पडटालें आनी तातूंत म्हाका ऑर्तेस मेळ्ळो ऑर्तेसान मागीर ऑर्तेसाच्या बरोबर घरा येतालो मागीर ऑर्तेसान म्हाका आपल्या तियात्रान घालो मागीर ऑर्तेसान म्हाका ऑर्केस्ट्रा सगळ्यान अशें करून मागीर आनीक तियात्रांत व्हेलो बोणकोण तियात्रांत व्हेलो आनी आतां हांव ऑर्तेसाच्या बरोबर भोंवता म्हणटच ताच्या आदारान तूं आपली पावलां मारीत आसा ताच्या आदारान आतां हांव तियात्रांनी पावलां मारीत आसा खरेंच तुका कॉमेडी करूंक आवडटा हय म्हाका कॉमेडी करूंक आवडटा केन्ना तरी कांतारां बी म्हणपाचो प्रयत्न ना केला हांवें कांतारां म्हटल्यात पूण तशी न्हय पूण हांव घरा कडेन प्रोग्राम आसता तेन्ना हांव प्ले बी बरयतां स्वताक बरयतां आनी त्यो बरोवन खंय करप त्यो गांवांत प्रोग्राम आसतना गांवांत भुरग्यांक घर म्हजें घर काकोडे रामिरो खरेंच दुसरे फावटी आमची ह्या असल्या कार्यावळींतल्यान भेट जाता खरें म्हणल्यार हांव म्हज्या काळजाचे खोलायकतान खुशाल कारण तुज्या सांगाताक थोडो भोव वावर म्हाकाय करूंक संदी मेवली आनीक जे म्हजे विचार आसले ते तुवें बरे तरेन लोकां मुखार हाडले आनी आयज हो ग्रँड म्युजिकल इवनिंग हे तुजी येवजण आसली जायते वर्सां आदींतान तुजी येवजण आसता कितें नाल्यार कितें गोंया पावल्या उपरांत एक प्रोग्राम करतलो खरो म्हटल्यार रामिरो मस्करेनेस एक UAE पुलिसेन काम करता एक बरो म्युजिशियन फाटींच ताणें पातकाचें फारीकपण चुकोना हो एक बऱ्यांतलो बरो तियात्र लोकां मुखार बरे तरेन संगीत करून आयज गोंयभर ताचें संगीत गाजता तर रामिरो बाब ही कार्यावळ घडोवपा फाटलें मुखेल असो हेतू कितें ही कार्यावळ म्हाका दिसता 2 वर्सां पयलीं स्टार्ट जाल्ली उगडास म्हणून आमचे हे गांवचे सांवड्डे गांवचे म्हणजे खंयसर कॉन्स्टिट्युएन्सी कोण मेल्या सोंपोन आर्टिस्ट एक्टर म्युजिशियन कोण सोंपोन गेल्या तेंच्या उगडासाक ते एक वर्साक एकल्याचें काडून करता 2 वर्सां जालीं सो ह्या 3ऱ्या वर्साक म्हाका तांणी रवींद्र भवन एप्रोच केलो म्हणजे आमी ह्या वर्साक सालूचें करता साल्वादोर आनी साल्वादोर म्हणटना हांव साल्वादोराक वळखता ल्हान आसतना हांवें त्याचो तियात्र पळयलो मोग म्हणटा तियात्रान एक्टींग केलेलें आनी हांव ल्हान हांव भिवून तातूंत पोटान सुरी बी घालतालो सो आय डोंट हू वॉज डुईंग दॅट पूण म्हाका बरें दिसलेलें सालू म्हणटना म्हाका बरें दिसलें उगडासान सो आय सेड हांव वयतां गो हेड आनी हो प्रोग्राम उगडासाक तेचे उगडासाक बरो करूंक जाय म्हणून उगडास उरूंक जाय न्हू मनशाचो ताका लागून हांवें एक स्पेशल सॉंगूय कंपोज केलां ताका आयसीओ आनी ओपनींग सॉंग त्या सॉंगान आमी ताचो एक व्हिडिओ क्लिपूय केला ताची फोटोग्राफ्स घालून कितें घालून समथींग केलां तें तुमकां मागीर पळोवंक मेळटलें आनीक आमचे सिंगर्स आसा एंथनी सनाक हांवें घातलो कित्याक तो तेंचे बरोबर भोंवपाचो सो ताणें स्टार्ट सोलो तो करता आनी मागीर उरलेली आमची गोंयची आवाज सिंगर पळया ती घालता आनी आमचे ऑफकोर्स बँडान म्हाका बरो सपोर्ट केला आनीक हांव सजमतां लोकांक ती कांतार घोडे बरें लायक जातलें ताची फॅमिलीक घोडे तें लायक जावंकच जाय कित्याक ती कांतारूय तशें बरयलां आनी कांताराची उतरां बरोवपी आमचो ताजोच सांगा ती ऑर्तेन्स बाब ऑर्तेन्स पेरेरा आनीक बरीं सोदूळ उतरां आनीक मोलादीक बरें सांगपाचें म्हणल्यार उतरां बरीं घालून ताणें कांतार दिलां म्हाका आनी ताचें हांवें ट्यून आनी म्युजीक करून तें रेडी केलां हय खरेंच रामिरो बाब असले जायते उगडास आमकां करपाची गरज आसा खरें म्हटल्यार ह्या वेळार हांव तियात्र अकॅडमीचेर शीण कोत्ता तांचे उद्देशी असले कार्यावळींतल्यान थोडें डॉक्युमेंटेशन जावंक जाय आसलें जाणें करून जे फुडाराक आमचे भुरगे तियात्रीस्ट पालकाचेर येतले जावं आमच्या युनिवर्सिटींतल्यान जायते भुरगे तियात्राचेर PhD करूंक लागल्यात तांकां ह्या इतिहासाचो जायतो भोव पाठबळ जावं तांकां जायतो आदार मेळूं येता जाणें करून जें आयज जायना कारण जे फकत जे फामाद आसात तांच्याच फाटल्यान आमी थोडे भोव धांवतात आनी आमी आमची वाट चुकता खरेंच आयज जे तुमी पावल मारलां आनीक म्हाका खात्री आसा कारण हाचें जें संगीत आसा तें एक वेगळें आसतलें जे भाशेन तूं तोकोस घेता ते भाशेन खरेंच कितें तरी वेगळें लोकांक दिवपाचो सदांच तूं प्रयत्न करता हें सारकें तुजें म्हाका एक्चुली डिफरंट करून दिसता ताका लागून हांवें व्हिडिओ पळय केला
ताका म्युजीक घालूंक ना लायव्ह म्युजिकाचेर तो व्हिडिओ आमी सिंक करूंक ट्राय केला आनी जाता ते भाशेन आमी तो टेम्पो मेंटेन करूंक सोदता ती स्पीड पळय आसा ते सॉंगाचे व्हिडिओचे बरोबर मॅच करूंक जालें जाल्यार आनी लायव्ह म्युजीक म्हणल्यार सदांच टेम्पो उरोना इल्ले प्रॉब्लेम हिंगा थिंगा वयर सकलो जाताच सो हांव समजता आमचो तो मॅच जावन प्रोग्राम बरो जातालो म्हूण आनी हांव त्या सेम टायमाक हांव बाब काब्राल आमचो MLA ताका वखाणूंक सोदता कित्याक ताणें म्हाका सांगलें आमिरो असो प्रोग्राम म्हाका तो तुवेंनूच केल्लो जाय वा 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 हय तुवेंनूच केल्लो जाय आनी हांव ताचो उपकारी म्हाका हो ताणें सहयोग दिलो म्हूण तोय जाल्यार आमच्या गांवचे आमच्या गांवांत आनीक आमचे सगळे गांवचे कितलेच कलाकार आमचे बरोबर आसा आनीक हांव समजता आमचे सगळे कलाकार आमचे एकवटान रावन तो एक बरो मोलादीक शो लोकांक आमी पळोवंक उगडास येवपा सारको जें नांव पळय दिलां प्रोग्राम उगडास म्हणून साल्वादोर और कोण मरून गेले तांचो उगडास न्हू पूण ते प्रोग्रामाचो उगडास उरोवंक बाबा हो एक वर्साक एक प्रोग्राम जाता तो बरो जाता म्हणून रामेरो बाबा हांव तुका आतांच खात्री दिता की हे कार्यावळींतल्यान आमचे जे TV पळयणार आसात तांकां संवसारभर हे कार्यावळीचो चिरून उगडास सुट्टलो हातून इल्लोय दुबाव ना तुमकां देव बरें करूं Solum dilo, Evangeli gloria gloria, fama teatrissano. Una uscit pulga ponar, Evan tu cabelo. Tu zona solo cai pelo e casum guitar solgelo. ह्या खिडांत म्हजे बरोबर आसा तुमी पळयलो आसतलो एंटनी सेन हो सालादोराचो एक खाशेलो असो मनीस जाणी ताच्या बरोबर जायतो वावर केला बरोबर ते पालकार नेसल्यात आनीक ताचें काळीज तो लागींच्यान वळखतालो तर एंटनी बाब सालादोराचेर थोडो बहुत तुजो लागींचो संबंद अच्छा हांव सुरवात करता आमचे टॅलंट कॉन्टेस्ट जाताले सांवड्डे ऑन 25th of December आनी तेन्ना आमचे वाड्यानी वन एक प्ले करताले सो साल्वादोर आसतालो मोरायलें हांव आसतालो बेपकेगाड म्हणजे बरोवपी लिडर्स जुजे रोड आसतालो काऱ्यामोड्डी ओडतेंस आसतालो पोंटेमोळ आनी ही भाशेन आमी कॅजिटन डे सांवड्डे तामामोळ सो सगळे वाडे एकठांय जाताले आनी जेन्ना ते हातून आमचे टॅलंट कॉन्टेस्टान आमचो टॅलंट वयर सरत रावलो आमची भिरांत आहली ती पयस केली साल्वादोर हांव सगळे भुरगेपण लागींच ताजें घर कोयरानूय आमी वांटो घेताले इगोर्जीची कसली एक्टिविटी जावं वाचप करूंक मिसाजदार करूंक ती आमची सुरवात भुरगेपणाची मागीर उपरांत तियात्रान धारमोटे तियात्र आमी बरयल्लो 1984 वर्साक तेन्ना ताणें विलियन काम केल्लें आनी साल्वादोरान बरो रोल उपरांत मागीर फाल्यां येवचो ना आनी जायते तियात्रांनी उपरांत जेकाबाच्या तियात्रान प्रिन्स जेकाबाच्या तियात्रान हांव आनी साल्वादोर बरोबर खूब मेवल्यात राखणो बुडू हांवें कॅसेट काडली ते कॅसेटीर साल्वादोरान आनीक जुजे रोडान कांतार म्हणलें आमकां खूब दूख भोगलीक जेन्ना तो हो संवसार सोडून गेलो आमकां एक बरो आर्टिस्ट आमचे कोंकणी पालकाचेर उणें जालो पूण ताचो उगडास सदांच उरतलो आनीक ताची यादी ह्यो आमच्या मनांतल्यो केन्नाच वेचिना आनीक ताणें वावर केल्लो आनीक ताचो एक डिसिप्लीन एक्टर म्हणजे कसलेंच टायमाक सारको गोट आनीक आतां जायते पळय प्रॉब्लेम जातात एक्टर मदें ते प्रॉब्लेम त्या टायमार जायना आसले कितें हय एंटनी हें सगळें बरें आसा पूण आयज हे किरीत कांतार ताचो जो वावर आसा ताचेर बरयलेलें आसा तें आयज तूं म्हणटलो हय आनी म्हजे सांगाताक म्हणटलें दिव्या एवल्ली
फ्रेंड्सी आनीक एसेन्स. होय, तर ही जी उतरां जावं हें कांतार म्हणटा आसतना तुजी उमेद तुजी उर्बा सांगचो ना? खरेंच ही आमी सगळीं आतां प्रॅक्टीस करता आसतना पयर प्रॅक्टीस केली, आयज केली. सो एक उमेदीन आमचे भितरल्या फिलिंग्सांचेर आमी तें कांतार म्हणटात आनीक सोजमोता हें लोकांक आवडटलें म्हणून आनी सदांच लोकांक हो उगडास सुचतलो म्हणून. हें जावन आसात खेरीतपणी आमच्या ह्या प्रुडंट कार्यावळींतल्यान लोकांक उगडास. ही उगडास कार्यावळींतल्यान हेय उगडास ताजे उरचे पासत आमी सदांच वावुरतात आनी तुमचो सहकार देव बरें करूं. आनी दुसरें सांगपाचें म्हणल्यार रामिरो म्हज्या सांगात 1990 वर्साक आमी एक कॅसेट केल्ली गोंयची शीतकडी नॉन स्टॉप आनी रामिरोन सगळें म्युजीक ताणें केल्लें वन मॅन म्हणजे दुसरे इन्स्ट्रुमेंट्स कांय आसूंक ना. तो एक उगडास म्हज्यान केन्नाच विसरूंक जायना आनी रामिरोक हांव बरो फुडार आवडयता. देव बरें. म्हजो इश्ट आग्नेल दे बोरींग खरें जायते फावटी म्हजो उणाव जाता तो थोडो भोव ह्या कार्यावळींतल्यान ताणें भरून काडला. हांव सांगतलो आसलो की एक फावट असो काळ आयलो की कोणाची तरी डेथ मरण भायर आनीक त्या वेळार हांव गोंयांत नासलो. त्या वेळार ही मडगांव कार्यावळ आग्नेल बाबान फुडें व्हेली. खरेंच आयज म्हाका योग जाता कारण आमी साल्वादोर फेर्नांडीस हाचो उगडास काडटा आसतना जायते फावटी ह्या कोंकणी मळाचेर संगिताच्या मळार जेन्ना जेन्ना हे प्रयोग जातात जावं बरीं बरीं कांतारां लोकां मुखार व्हरपाचो प्रयत्न जाता अशा वेळार आख्खी सुत्रां आग्नेलाच्या हातीन आसतात. तर आयजूय हे कार्यावळीचो उगडास हे कार्यावळीची सुत्रां आग्नेलाच्या हातांत आसात. तर एक सुत्रधार कसो तुजो आमच्या ऑडियन्सांक संदेश? रवींद्र भवन कुडचोरे साबार अशी कार्यावळी घडोवन हाडटा तातूंत ह्या सोंपलेल्या तियात्रिस्तांची याद करता तांचो उगडास करता ही खऱ्यांनीच तोखणायेची तुस्त करपा सारकी गजाल. आनी हातूंतल्यान मन रिजोवणे खातीर साबार कलाकारांक माची दिता. हातूंतल्यान ह्या कलाकारा सवे तांचें देणें कलाकारा सवे तांचो मोग हो दिसून येता. आनी खातीर ह्या वावुरपी समितीक तितली परबी दी तितली थोडीच. ते भायर कुडचडचो लोक कलाकाराक मान दिवंक जाणा हे खातीर जायतो लोक येवन हे कार्यावळीची सवाय वाडयता हें पळोवन पळयतल्यांक आमी खेरीतपणी दिन वाचूंक सोदतात. कोंकणी माची जिवी उत्तरी जाल्यार जिवे आनी मेल्ल्या कलाकारांचो उगडास मनान उरूनच नवे पिळगेन ही सुत्रां आपल्या हातान घेवन ही जबाबदारी आपल्या हातान घेवन फुडें ट्रान्सफर जालें. हेच हावेसान ही कार्यावळ नवे गावपी कलाकार आदलीं गितां म्हणटात नवीं गितां म्हणटात आनी एक सुरबूस अशी कार्यावळ ह्या माचेर येता आनी ताची सुत्रां म्हज्या हातान आसात. ही खऱ्यांनी खोसदिणी गजाल. आग्नेल खरेंच तुमकां हांव काळजाच्या कलायकतान देव बरें करूं म्हणटा कारण हे कार्यावळींतल्यान आमच्यांनी चड वेळ आमी मुखार वचोंक आमकां मेळचें ना. तरी आसतना तुजो जो भार तूं घेता जशे पद्दतीन फकत त्याच वेळार तूं हाजीर रावन ही कार्यावळ मुखार व्हरोना तरी आसतना जायत्या कलाकारांक तूं एक वेगळे तरेचें पाठबळ दिता की तूं हें कांतार घे आनी मुखार वच हें कांतार तुज्या वोंटांचेर बरें खेळटलें अशें हांवें तुजे लागींच्यान अनुभव पळयल्यात. तर ह्या नव्या कलाकारांचेर तोखणायेचेर थापट मारचो ना? दुबाबरीत जे कलाकार आमकां हे नवे माचयेर मेळ्ळ्या नवे पिळगेंतले मेळ्ळे खास करून कांय कलाकार आसा जाणी घरा पासून कोंकणी उलयनात पूण
कोंकणी गितां म्हणून ती कोंकणीच्या मोगान पडटात, कोंकणी माचयेर येतात आनी आपली कला दाखयतात, हे खऱ्यांनीच अपुर्बायेचें. आनी हे खातीर ह्या भुरग्यांच्या हाताक धरून तांकां फुडें व्हरूंक म्हाका एक वेगळी जबाबदारी आसा अशी दिसता आनी हीच जबाबदारी हांव पळोवन पडटा. आनी ह्या नव्या कलाकारांक फुडलो कोंकणी माचये वयलो फुडार सुखरूप आसा अशें म्हज्यान अधिकारान अभिमानान सांगूं येता आनी तांकां हांव भरपूर येसा म्हणटा. किरीटपणी रवींद्र भवनाचे मॅनेजर वसंत बाब तुमकां येवकार, त्याच बरोबर ज्योती डिकॉस्टर तुमकां येवकार दिता आसतनाच उगडास हे कार्यावळींतल्यान आमच्या ऑडियन्सांक तुमी कितें सांगूंक सोदतात? खरें म्हळ्यार रवींद्र भवन कुर्चोरेम ही फाटल्या 2013 वर्सा सावन एक ऑटोनॉमस बॉडी कशें काम करपाक लागली आनी तेन्ना सावन खुबशे प्रोग्राम आमी प्लॅन करून करपाक लागले. सगळ्यांत पयलीं आमी एक प्रोग्राम घेतिल्लो तो उगडास. कुडचडे वाठार हो खरें म्हळ्यार गिरेस्त वाठार, संगीतकार आनी चड करून तियात्राच्या मळार वावुरपी कितलेशे कलाकार हांगा आसात, संगीताच्या मळार वावुरपी आसात. आनी अशे कलाकार जांचो त्या काळान जेन्ना ते बरे शायनींग जाताले त्या काळान तांकां तितलो मान दिवपाक मेळना. तो मान त्या गेले उपरांत तरी दिवया ह्या उद्देशान हो उगडास कार्यक्रम सुरू जालो. पयलोच आमी यादीक ओपिल्लो उगडास कार्यक्रम तो रेमी बाबाचो, मागीर आरकांज बाबाचो पुरो एक केलो आनी अंदू आमी करता तो आमचे साल्वादोर बाब सालू हांचो. पळय ज्योतिबाब, आख्या प्रोग्रामाचे कोऑर्डिनेटर कशे हो प्रोजेक्ट तुमी हातान घेतला, तर ह्या प्रोजेक्टाचेर ऑडियन्स कितले पासून हो प्रोग्राम मानून घेतले अशें तुका दिसता? सावड्डेचे तर सगळे ऑडियन्स जे आसा, सगळे लोक जो आसा हे प्रोग्रामाक सामके रावतात टू सी द प्रोग्राम. भरपूर लोक येतलो, खूब लोक. म्हणटच तुमी तुमची बरी तयारी केल्या? खूब तयारी, म्युझिशियन्स सगळे वाठारांतले, संगीतकार, सिंगर्स धरून सगळे. खरेंच हांवूय तुमकां अशीच उर्बा, असोच मोग आनीक अशीच कलाकारांचेर तुस्तेचें थापड सदांच आसचें ही आशा बाळगिता. वसंत बाब, तुमच्या ह्या बऱ्या येवजणेक देव बरें करूं. ह्या खिणांत म्हजे बरोबर सालोदर फर्नांडिसाची घोरकान्न आसा. तिच्या लागच्यान ताचे थोडे अनुभव जे तें जाणा तें आमी थोडे भोव जाणा जावन घेवया. तर सालोदराचे थोडे बरे गूण आमकां सांगशी? तो एक विस्वासी गोरकार आसलो. 12 वर्सां आमी काजाराक सारलीं आनी सदांच तो ताका चड कांतार म्हणपाची आवड आसली, एक्टींग करपाक. रातचो हांव म्हणटालें तूं सदां भायर लेट येतालो. तो भुरगीं ल्हान आसलीं तेन्ना इतलो सारको बिजी, तूं कितें म्हाका टायम तुका मेळना. हांवूय कामां करतालीं, दोगांय बिजी आसतालीं. आनी चडशें ताका म्युजीक आनी सोलफां बरोवपाची, कांतरां करपाची एकामेकांक आमकां टायम मेळनासलो. हांव बिजी आसतालें, तो बिजी आसतालो. पूण भुरग्यांक तो चडसो भुरग्यांक तो पळयतालो. हांव दिसभर भायर आसतालें. हय, हांव जेकोबागे तियात्र आमी जायतीं चडशें हांव भुरग्यांक घेवन स्टेजीर आसतालें. फकाण दिसतालें स्टेजीर पयल्यार. पूण सकयल म्हाका फिलींग जातालें पळयतकच. एक्टींग करपाक ताळो सारको बरो आसलो. घरान ताका उलयता आसतना आमकां व्हडल्यान आरे तुज्या ताळ्याक कितें घातलें कोणें अशें म्हणटालें हांव. ताका तो वॉयस, ताका तो कांतार करून करून ताका वॉयस तो एक्सपांड जाल्लो हे भाशेन दिसतालो तो म्हाका. म्हूण आमी अशीं आमी दुसऱ्या तियात्रांक केन्ना गेले ना. ताच्या तियात्रां हांव चडशीं भुरगीं ल्हान आसलीं आमची, हांव स्टेजीचेर पळयतालें तेगे तियात्र. स्टेजीचेर म्हाका एक फकाणें दिसतालें पळोवपाक. तुमच्या कुटुंबान जायतींक म्हणजे तुजे दुसरे देर आसले, तांकांय ह्या तियात्रांचो मोग आसलो? हय, म्हजो तो देर मिनीन तो एक्टींग करतालो कॉमेडी. पूण म्हजो घोव प्रोफेशनल तियात्रीस्ट. तो गांवांत ते भाशेन करतालो तियात्र एक्टींग. आनी म्हजी नणंदूय ती गांवांत ते भाशेन करताली, रोजुला जावं म्हजी जाव आसा ती पॉलीन, ती आजून पासून करता. पूण हांवें केन्ना करूंक ना. तर म्हाका तितलें. पण आयज जायत्या तेंपान आमच्या जायत्या तियात्रिस्टांनी खेरीतपणी रवींद्र भवनान सालादोराचो उगडास केलो. सालादोराचेर जायते ते उलयताले, जायत्यो गजाली तांच्या तोंडांतल्यान भायर सरल्यो. घडये तुकाय त्यो जायते फावटी आयकूंक मेळोंक ना, पूण आयज पयले फावटी आयकल्यो आसतल्यो. अशें कितें घडलां? म्हाका आज परतून जीव जाले समज. म्हाका फिलींग जालें खूब. ते पयलें कांतार म्हणलें तेन्ना परतून 16 वर्सांनी जाणा. हाजे पासून म्हाका उगडास तितलो जाता, पूण आतां परतून म्हाका
तो अजून हें सद्दा म्हाका हांव आय डोंट नो हाय एक्सप्रेस कितें सांगू तें तुका ल्हान आसतना हांव बिजी आसतालें थोड्या वर्सांनी पोतून म्हाका ताज उगडास आनी त्या उगडास केल्ल्या पासून न्ही रवींद्र भवना आनी चड आभारी कोणें आजून पासून तेजो एक उगडास करूं ना म्हज्या घरकाराचो फिलींग जालें म्हाका खूब रडपा येयलें तें पयलें तेणें कांतार म्हणलें तेन्ना हय खरेंच आमचे मदें जायतो ऑडियन्स आसा जे ताका लागींच्यान वळखतात कितेंपणी हांवूय ताका जायतो लागींच्यान वळखता ताचे बरोबर म्हाका न्हेसोंक योग मेळोंक ना तरी आसतना कारण हांव जेन्ना ल्हान आसलो तेन्ना तो तियात्र न्हेसतालो म्हाका उगडास आसा आनीक ताचे हे वेगळे गूण खंय एक प्रामाणीकपणान खंय तरी खात्रेन तो विस्वास दवरून आपली पावलां मारतालो कारण जे तियात्र पालकाचेर आमी जे भशेन तूं म्हणटा की स्टेजीर रावन ताचें एक्टींग तितलें फील करूंक मेळोंक ना पूण आयज दुसऱ्यांच्या तोंडांतल्यान भायर सरल्या उपरांत तुका जायतें फिलींग जायते उगडास ताजे करून गेले खरेंच आनीक म्हाका दिसता भुरग्यांकूय ताचो जायतो उगडास आसा आमची बाय सदांच एक्टींग करूं आशितालें म्हण हांव म्हणटालें डाडा आसलो जाल्यार तूं करूंक इजी आतां कोणा कोण पात येतलो तुका पूण आतां तेजे काजराक तेणें सॉंग्स मुळे आपणाक फुलफील जालें म्हणपाक ड्रीम हांवें म्हण डाडा आसलो जाल्यार तूं सारकें एक्टर्स जाता आसलो म्हण सांगलें कित्याक आय कांट ट्रस्ट एनीबडी जॅकब तेका जायत पाड म्हणटालो हांव वता गो तेका म्हूण हांवें म्हण नाका म्हूण तेका उमेद आसली चलयाक ना तसली म्हूण तेका जालें आनी तेणें आपणाक काजराक आपण सॉंग्स कंपोज करून म्हणलें बायेन आमच्या आनी आपणाक फुलफील जालें म्हणपाक लागलें ड्रीम खूब याद करता तें दाडाची इश्टानो जायते फावटी आमकां जायत्यो गजाली जायते खीण आमच्या जिवितांत ताजे करून वेतात खंय तरी घडणुको घडलेल्यो तांचो परत उगडास येता हेच भशेन साल्वादोर फेर्नांडीसाच्या जिविताचेर नदर मारता आसतना आयज रवींद्र भवनान ही खासा कार्यावळ हांगासर घडून हाडली त्या पासत आमी रवींद्र भवनाक देव बरें करूं म्हणटा आसतनाच ही कार्यावळ तुमी खिरीतपणी पळयल्या अशें तुमचे लागशिल्ले जायते तियात्रीस्ट भाव मरून गेल्यात जांकां तुमी लागींच्यान अनुभवल्यात इश्टानो तुमकांय आदेवस म्हणटा आनीक आयची माणकामती कार्यावळ हांगाच सोंपयता पळयत रावात प्रुडंट मिडिया Bici,